कासातले शेतकार सगळे जाण आम्ही 4-5 वर्सांनी गेल्ल्या प्रमाणे आमी 4-5 वर्सां शेतां आमची पोडिंग असली जाल्यार आमी 4-5 वर्सां लावंक पावोकूच नासली. आफ्टर कोवीड म्हटल्यार चलता. पण कितें जालें, आमी वांयगणाच्या टायमार हे शेत लायलें. वांयगणाच्या टायमार आमकां सगळें शेत बीन सगळें कल्टिवेट करून जाल्लें. पण आमकां लास्ट टायमार कितें जालें, मळपाच्या टायमार आमकां मशीन मेळना जालें. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटान आमच्या एग्रीकल्चर लोकल MLA कडेन सुद्दां भोंवले, पण आमकां मशिनाची प्रॉब्लम जालो. पण आमकां धुमे फावंडेशनान कशें तरी एक मळपाचें आमकां मशीन आमकां अवेलेबल करून दिलें. तशेंच त्यान भायर आमकां तेणी त्या उतरां भायर दिलें तुमकां आनीक कितें प्रॉब्लम आसा. तेणी सांगलें, आमी ताका कितें सांगलें की आमकां हेजें नांगरपाचें एक मशीन जाय. पण आमकां तेणी तेंय सांगलें, आपलें उतर दिता की तुमकां नांगरपाचें मशीन कशें करूं आपूण अवेलेबल करून दिता. आनी पावसान आमी केन्नाच पयलीं केन्ना लांग नासलीं शेतां, कित्याक पावसान हांगा उमाळ्याक वयता हें करता आमी. आनी आमचे कडेन मशिनां नासलीं दोनूय टायमार. वांयगणाच्या टायमार आमकां मशिनां ती फ्री मेळटा म्हणून आमी एडजस्ट करून खंय तरी चलयताले. पण आमकां धुमे फावंडेशनासून कशें तरी मशीन एडजस्ट करून दिलें. आनी आमी पळय आतां पावसान कशें तरी हें लायता आतां फर्स्ट टायम खूब वर्सांनी. आतां आमकां धुमे फावंडेशनाचो खूब भरपूर हेल्प केल्लो आसा. पण म्हाका दिसता आनीक कितें करता म्हणून सांगला तेणी आतां आमकां मळपाचें मशीन अवेलेबल करून दिता म्हणून सांगलां. आनी तुमकां कसलो प्रॉब्लम ना. मेन म्हणजे आमकां मळपाचें मशीन जाय. म्हणजे म्हाका एक सांग आतां हें मशीन नासल्या कारणान तुमकां शेतां करपाक लेट. हय लेटूय जालो आनी पावसाचोय प्रॉब्लम जालो. मशिनूय आमकां तेणी टायम टू टायम दिलें सर. आतां ऑलरेडी नांगरपाचें नांगरप आमचें चालू आसा, नांगरप चालू आहा आमचें. आमी हे शेत आहा पळय, आमचें शेत हे कास शेतान आहा, पिळगांव कास शेत म्हणून. आनी आमकां प्रॉब्लेम कितें जातालो, आमकां हे पावसान रोवपाक आमकां नांगरपाक मशीन मेळनासलें. तें मशीन मेळनासलें तें आमी कितें केलें, तें मशीन आमकां भाड्याक हाडचें पडटालें आनी पावसान तर मेळच नासलें. आमी सदगुरू धुमे कडेन गेले की अशें प्रॉब्लेम आमी सांगलो ताका. तेणी आमकां कांयच ना हें करता की ना हे हॉटेल ना करता, डायरेक्ट तुमकां मशीन दिता म्हणून सांगलें. आमकां तें मशीन एक दिलें पिळगांव कास शेतान, आनी मया एक मशीन दिला हेंच्यांनी मयेकाराक. सांग हे सरान आमकां धुमे सरान मशीन दिल्या बरोबर आमी न्हू ह्या पावसान शेतान देंवल्या फर्स्ट टायम. नाल्यार पावसान आमी शेत करिनासले. धुमे सरान आमकां मशीन दिल्या म्हणून आमी शेतान देंवले आनी शेत हे नांगराप चालू आहा. लेट जालो तरी आसून नांगराप चालू आहा आमचें. ते धुमे सराचे आमी खूब उपकार मानतात.